परिषदेत एका मुद्द्या खातीर घेतली। आज गोंयचे माजी मुख्यमंत्री आणि मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार प्रोफेसर लक्ष्मीकांत पार्सेकर सरान आज एक पत्रकारांक स्टेटमेंट केली। ते म्हणतात की बाबासाहेबांचो कालचो जी जयंती सोहळा जालो त्या जयंती सोहळ्याक विद्यमान आमदार जितभाई आरोलकरान ह्या जागेक परमिशन घेतली काय म्हणून एक विषय जर आमी सोडलो जाल्यार म्हाका एक अत्यंत गजाल सांगची दिसता बाब सरांक की सर हे मांद्रे मतदारसंघाचे 3 टायम निवडून येयल्ले आमदार आणि मांद्रे मतदारसंघाच्या निवडणुकीत विजयी जावन गोंयचे सीएम जाल्लेले मुख्यमंत्री 2.5 वर्साच्या कारकिर्दीत सीएमान एक बरें काम केलां। आजच्या ह्या सोहळ्याक काल जेन्ना हो इतिहासीक पुतळो काल माझ्या भाशणान हांवें सांगलो की गोंयचो इतिहासीक पुतळो काल जितभाई आरोलकरान डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचो ह्या सर्कलाचेर बसयला। ह्या पुतळ्या बद्दल आमकां सगळ्या पदाधिकाऱ्यांक एक अपेक्षा आसली की माजी मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी ह्या पुतळ्याची तोखणाय करची आसली, ताचें अभिनंदन करपाक जाय आसलें पुतळो बसयल्या बद्दल। परंतु ही गजाल न करता बाप सर एका परमिशन विचारता ह्या पुतळ्या खरोखरच परमिशनाक घेतल्या काय ना ती ही गजाल आमकां मातशी खटकता। आणि म्हणा लोकशाहीच्या मार्गान भारतीय घटनेचे शिल्पकार भारत स्वातंत्र्याच्या उपरांत तात्कालीन पंडित जवाहरलाल नेहरूच्या मंत्रिमंडळात कायदे मंत्री असणारे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ज्या वेळार हांगा एक पुतळो बसता त्या पुतळ्याचेर आमकां तांणी खरो म्हणजे सपोर्ट करपाक जाय आसलो माजी मुख्यमंत्री म्हणून, कारण गोंयचो एक बरो सिनियर राजकारणी नेतो सर। आणि अशा ह्या सिनियर राजकारणी नेत्या कडल्यान ही गजाल आमकां समितीक अपेक्षीत नसली। वास्तवीक सरान आमकां थोडेशें समजून घेवंक जाय आणि पुतळो बसल्या बद्दल तांणी ह्या आमदाराचो खरें म्हणजे तेणी अभिनंदन करपाक जाय, कारण हो विशय ताणून जर सरान धरलो जाल्यार म्हाका दिसता समितीच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांक एक वेगळो निर्णय घेवचो पडटलो आणि ताच्या उपरांत आमकां ताची पाठपुरावो करचो पडटलो। आमी सांगता सरांक सर तुम्ही आमच्या राजकीय क्षेत्रातले अनुभवी असल्यामुळे हे गजाल उपस्थित करून राजकारणातलो मतभेद निर्माण करू नका। राजकारणात तुमच्यातले मतभेद काय आसात आमकां खबर ना, परंतु आम्ही विद्यमान परिस्थितीत जे पळयता ते आमकां बाबासाहेबांचो पुतळो बसल्याबद्दल गोंयच्या सगळ्या पेडण्या मतदारसंघातील आणि मांद्रे मतदारसंघातल्या आंबेडकरी जनतेच कालपासून भरपूर खुशी आसा। आजही आम्ही खुशी ते मनयता। ही गेली 15 दीस आम्ही खुशी मनयतले कळ्ळें तुका न्ही, आणि जी आम्ही सेलिब्रेट करतले सर तुमच्या कडल्यान हे अपेक्षीत नसले इतकेच आम्ही आजच्या पत्रिकेत सांगूंक शकता। पयले सुवातेचेर हांव गोंयच्या सीएमाचे मनासान अभिनंदन करता आणि आमचो डायनामीक मांद्रेचो MLA बाब जितो आरोलकर त्याचें अभिनंदन करता आणि ताका अशीच बुद्धी निसर्गान दिवची, खूब बरें काम करचें। आणि आमी जाणा ह्या कामान निसर्ग ताका एक व्हडली पावती दितलो आणि फुडल्या इलेक्शनाक तो जिखतलो। म्हाजो इतलोच विशय आहा आतां आमच्या सतत मांद्र्यान उलयला कित्याक हांव चड उलयना, पूण जे कोण पॉलिटिशियन बाबा हेचें राजकारण करूंक सोदतात ते भितर म्हाका इतलो इंट्रस्ट ना उलोवपाचो, पूण आयज जितभाईन म्हाज्या आहल्या गरीब मनशाक ह्या मांद्र्या मतदारसंघात बाबू आजगांवकारान तिकडे जायते केल्ले सरपंच केल्ले, पूण ह्या आमच्या मांद्र्या मतदारसंघात एसी कोणेच सरपंच करूंक नाहलो। कितले आमदार जाले, मंत्री जाले, जावन गेले, पूण जितभाईन एक उतर दिल्लें म्हाका की तुका आपूण सरपंच करतलो, तेणें सरपंच करून दाखयलें आणि 10 म्हाज्या वाड्याक ताणें सिद्ध करून दाखयलें की आपूण तुमच्या फाटल्यान आहा। सांगपाचें उतर म्हणजे जाती वेवस्था आनी वर्ण वेवस्था हांव जाल्यार प्रामाणीक सांगता जितभाई असलो मनीस जाती आनी वर्ण वेवस्था मानिना म्हणून ताणें आयज सिद्ध केल्लो स्टॅच्यू घालून आणि म्हाज्या आहल्या धाकट्या मनशाक तरी सरपंच केलो। जे कोण उलयता पळय तेच्या अगेन्स्ट तेणें हेचेर विचार करचो आणि तेणें भायर आपलें काम चालूच दवरचें। आमी फूल तेच्या 10 वाड्यार रावतले वांगडा आणि आमचो समाजूच ताका सपोर्ट करतलो। आणि पोतोनूय हांव गोंयच्या सीएमा कडेन मागता तुवें आमकां असोच सपोर्ट कर बऱ्या कामांक आणि आमचो समाजीक भाई वांगडा आमी सारकेच आसतले आणि सतत भाईक आमी जिखोवन हाडटले शुअर। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जय हो, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जय हो, संविधानाचा जय हो, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जय हो। उदरगत कशे पुतळे उबारता सरकारच्या जागेत हो म्हाका प्रश्नच पडटा। आणि हो न्ही दर 8-8 दिसांनी आतां आनी एक पुतळो फुडें दुसरो
ताच्या नंतर आनी तिसरो कोणाचो येवंक शकता. पुतळे उबारपाक म्हणून काही सरकारचे गायडलायन्स आसात आणि आपल्या प्रायवेट प्रॉपर्टीत कितलेय उबारचे, कसलेय उबारचे, पूण पुतळो उबारून गांवांतली खंय तरी ही कम्युनिटीक बरें दिसता म्हणून हें करप, दुसऱ्या कम्युनिटीक सांगप तुमी रिप्रेझेंटेशन करा, तुमचोय करता म्हणून. हे नाटकां लिडर जो आसा ताणें लीड करूंक जाय. म्हाका जें दिसता तें बरें पद्दतीन कन्विन्स करूंक जाय आनी पीपल शूड फॉलो. लोकांक जाय तें जातलें अशें म्हणप म्हणजे लेचेपेचें धोरण म्हणटा. आनी मागीर थोड्यांक हें आवडटा तुमकां तुमी चला, थोड्यांक हें तुमी चला. ही योग्य गोश्ट न्हय. हें आमदारान थांबोवंक जाय, विचार करूंक जाय. एकाद्री गजाल कालचो कार्यक्रम जो आसा, अरे जो घटनेचो शिल्पकार आसा तो कार्यक्रम सरकारचो जावंक जाय आसलो, पूण सरकारचो केन्ना जातलो? ताका फायल जर मूव जाल्ली, ऑफिशियली जर ती जागा ह्या कामाची दुसऱ्या कामाक दिता म्हणून सरकारान निर्णय घेतलो, सरकारच्या खर्चान थंय जर जाल्लो जाल्यार थंय स्टेजीर मामलतदार, डेप्युटी कलेक्टर आनी कोण मंत्री बिंत्री येवन बसपाचे. ते मामलतदार, डेप्युटी कलेक्टर, पुलीस येतात, लांब रावतात वडापानाक, फोटोचेर मेळटात तुमच्या. ते कित्याक येनात फुडें? म्हणजे ही हुकूमशाही पद्दत. म्हणजे एका वाटेन बाबासाहेबांचो आमी उलो करतात. बाबासाहेबांनी आमकां लोकशाही घालून दिल्या, लोकशाहीची तत्वां घालून दिल्लीं आसात. त्यामुळे त्या लोकशाहीच्या तत्वानुसार वचप. थंयसरले फावंटन काडटा आसतना पुलिसांक घेवन जर काडचें पडलें, पुलिसांक ऑर्डर बिर्डर कांय नाका, हो सांगलो की ताका हेचे वळखीचे ते पयलीं होय तेतूंतलोच न्ही. त्यामुळे पुलीस घेवन काडचे पडात. आमी थंय फावंटन बसयल्लो जेन्ना थंयसर बाबडी नुस्तेकारां बसतालीं, थंय आमकां त्याच्या नंतर फुडें जे थंयसरल्या नुस्तेकारांक जागा केली, फुडें ओवरहेड टँक उडयलो आनी हें केलो, थंय प्लॅटफॉर्म केलो आनी नुस्तेकारांक बसपाक जागा केली. त्या वेळार म्हाका पुलीस हाडचे पडूंक नासले. आतां संरक्षणाक पुलीस दवरचे पडटात. ही गजाल योग्य न्हय. सरकारान हाचेर जाप दिवची अशी म्हाका दिसता. म्हणजे आमदार म्हणजे तो त्या मतदारसंघाचो सर्वे सर्वा. ताका जाय तो मामलतदार मेळटलो, ताका जाय तो डेप्युटी कलेक्टर मेळटलो, ताका जाय ते PI मेळटले आनी ताच्या सुचने प्रमाणेच वागतले. हे खंय वता, खंयच्या दिशेन वता. घटनाकाराची एके दिसा आमी सन्मानान आदर करतात आनी त्याच दिसा घटना मोडपाचें काम जाता.